शेर्डे पंचायत क्षेत्रातल्या वागोणा वाठारातले घर फोडपाची घडणूक घडली। ही घडणूक सोमारा सकाळी उक्ताडार आयली। पोलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या घरात कोणूच नशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घर फोडले। जाल्यार घरातलो कितलो मालवस फारेला हाची म्हायती अजून मेळिल्ली ना। आमी आसा शेर्डे वाठारांत आनी तुमी पळयता जी वाट रोड गेला थंय मुखार एक घरांक चोरी जाल्ली आसा। हे घर तियामा जो ग्रावंड आसा तेजे थंय लागींच वाघमोळ म्हणून एक गांव आसा, बारीक थंय 4-5 घरां आसा। थंय एक जे प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या, जे तेंगेले तेंचे शेजारी आसा तेणी सांगलें की घराचे लॉक फोडून, जे कोयते लॉक फोडून भितरले भांगर ना जाल्लें आसा, पूण एक्झॅक्ट कितें आसा तें खबर ना। कित्याक ज्या घरांत जेन्ना चोरी जाल्ली तेन्ना कोण नाशिल्लो, जी एकूच बायल रावता ती विधवा, ती कर्नाटकाक जेंगेलो कोण तरी एक्सपायर जालो म्हणून ती खबरी गेल्ली आसा। आनी तो पर्यंत जो लोकल पंच आसा ताणें पळयलो, पूण एक्झॅक्ट कितें जो एक्स पंच आसा ताणें पळय, पूण एक्झॅक्ट कितें घरांतली भांगर कितली चोरी जाला, कितें जालें तें खबर ना। कित्याक ती कर्नाटका आसा। केपें पुलिसांनी तिका कॉन्टेक्ट केल्ले आसा। जे पर्यंत ती येयना तो पर्यंत तेंगे इन्वेस्टिगेशन तेणी होल्डार करता। कित्याक कितें घरांतले आरमारींतले आरमार फोडलेले आसा अशें आसा, पूण एक्झॅक्टली कितें आसा ती येतरी कळटलें। पूण इन्वेस्टिगेशन तेणी चालू केल्लें आसा। केपी पुलिसांनी घरा कडेन वचून ते पळयल्लें आसा, तेंगेले कोण सोयरे आसा तांकां आपोवन हें केल्लें आसा। पूण जे एक्झॅक्टली कितें चोरी गेला ते ती येतरी कळटलें आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू जातलें। हांव तियामा वयल्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर।